चॅकांच्या धोरणान व्हडलोसो बदल केल्लो ना, पूण फाटल्या 2 वर्सांत कोरोनाक लागून चॅक धन्यांक बऱ्याच लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलां. देखून चॅक धन्यांनी केल्ल्या मागणेक विचारांत घेवन तांकां एका वर्साची मुजतवाड दिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. तशेंच अंदू वर्सा नवे चॅक सुरू करप्यांक परवानगी दिवपाचेर निर्णय जाल्लो ना, अशेंय पर्यटन मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलां. Policy normally last 3 वर्सां the policy which was there for a period of 3 years ते ह्या वर्सा सोंपताले. 3 वर्सान 2 वर्सां कोविडाची गेली आनी 1 वर्स तांकां चलोवंक मेळ्ळें. सो खूब जाणांचे आशिल्ले, थोड्या आमदारांचे तशेंच लोकांची एक मागणी आशिल्ली वीच केम अप ड्युरींग असेंब्ली ऑल्सो की तांकां 2 वर्सां तरी एक्सटेंड करून दिवचें म्हणून. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर ऑन compassionate way we have decided to give them an extension of 1 year. So same terms and conditionsaचेर आनी 1 वर्स तांकां एक्सटेंशन दिलें जाल्यार 3 वर्सांतली 2 वर्सां तांकां समज वेवसाय करूंक मेळूना, धंदो करूंक मेळूना, 1 वर्स करूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी 1 वर्स करचें म्हणून की देर इज अ कॉस्ट ऑफ चॅक, बाकीचे काडप घालप, बाकीचे सगळे जे आसा वेवसायाक ताजे कडेन तांकां मदत जातली म्हणून. नवे लॉट येतले, बाकीचे येतले आमकां कळटा, पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली, देर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्व. ताजे खातीर समज वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years. पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजें डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी 1 वर्साक एक्स्ट्रा जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ चॅक्स इन टर्म्स ऑफ दीस इन सप्टेंबर इट सेल्फ वी कॅन स्टार्ट गिवींग देम द परमिशन्स फॉर द नेक्स्ट इयर. ऑन अलॉटमेंट बी कांयच आसचें ना, सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेरूच दीस वील बी मूड अहेड. जे चॅक एलोटीज आसा तांकां आनी 1 वर्स मेळटलें.